गळफारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत बीन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवीत तुला भयता दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काळजांत बीन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाच्या भावन आणि बहिणीनो, आज आम्ही सर्व जाणां एक कुटुंब जावन हांगासर जमल्या. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत कश्ट आसात, दूख आसात, बरेंपण ना. आज ते सर्व आमी देवाक समर्पण दिवया. आमचे वरवीं कितेंच करूंक जायना. देवाचें बेसांव आमच्या कुटुंबा जिवितांत भोव गरजेचें जावन आसा. आयची लितुर्जी आमकां सर्वांक बरें करूंक आदेश दिता. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत बरेंपण नातिल्ल्या वेळार कश्ट दितल्यांचेर आमी वायट उलयता जावंक पुरो, तांच्या विशयांत उलयता जावंक पुरो. पूण आज हाची वाचपां आमकां म्हणटात दुसऱ्यांक बरेंपण करा. कित्याक आमची ती अखेरची घडी केदाळ आमकां लाभता आमकां कळीत ना. केदाळ आमी मरण पावता म्हणून आमकां कळीत ना. त्या देखून हर एक दीस त्या घडये खातीर आमी तयाराय करूंक आसा. तर आमच्या जिविताचेर एक नदर केल्या. कसली जिवीत ह्या संवसारांत हांव जिवन आसा. एकामेकाचो मोग हांव करता गी. जावंक पुरो आमी सदां न्हीत मिसाक वेता, नोवेनाक वेता, रितीरेक वेता, पूण घरा कसली जिवीत हांव जिवन आसा. एकामेकाक मान दिता गी. भुरग्यांक बऱ्या वाटेन चलोवंक तांकां अवकाश कर दिता गी म्हणलें एक सवाल आतां आमी विचारया आनी फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकांच आमी आयतें करया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत जाग्यार सदां संवकार मदये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा सर्गी आणि शांती
ताज्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तो बापाच्या उज्ज्वलात पोचलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा पाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यासो रचणार आणि धनी तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळा सुख आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. म्हणण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुगणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोला दी तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच गुणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बकऱ्या लोंग आनी सण सोदून काडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्शीक कपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वांकडणी फावो. तिच्या हाताच्या फळान तिका वांटो दिया आनी तिच्यो कडण्यो शहराच्या दारवाट्या कडेन तिका वांकणो. देवाचें उतार हें. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सोम्याक बेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचे ताका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजी सगळी नंदन जातलें. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेदा भोंवती जैतुनाच्या कोंबड्या सारकी वाचतली. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेपिरांत आसल्यांक कसले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत
ते सुबागी सर्वेस पोराक पियेतात ते सुबागी. सां पावलोन तेसलोनिकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हे घडतले म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरां बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटच गर्भस्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयिल्ल्या परी एकच सणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत देखून तो दीस एक सोरां बरी येवन तुमकां सामटोवन घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बागार जागृत आनी चातूर रावया. देवाचे उतार हे. देवाची वृत्त. उबी रावया. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा समी. म्हजे सवय रावतलो तो यतेश फळ दितलो. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराक जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. माथ्या फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडूबदकांची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्यांक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकी ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्यांक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां ताणें जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक पोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक तो लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणलो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बरी आनी पातयणेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणलो, धनिया, 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयणेच्या साकरा. चिल्लार संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणलो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नातले कडेन तूं लुमताय आनी तुवें आसदूंक नातले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणीपंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुका हांव फाटीं दितां. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा,
धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आजदूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसुलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूनाय. हांव फाटीं येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटा न्हय. खाणगे ह्या देखून ताचे लागचें एक तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्यांक बरोवन ओमतसर सडीत दितले. पूण जाचें लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, देवान रचल्लो हो संवसार निजाकी भोव सोबीत. तीं फुलां झाडां, ते रूख, तीं झाडां, पाचवी तीं पानां, मळबार ती उपची सुकणीं, उदकांत उपयोगच्यो त्यो मासल्यो पळोवंक निजाकी भोव सोबीत. जर तर आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, दूख आसात, जावं पुरो न्हवऱ्यान कितेंय सांगलें आपणाच्या बायलेक, या भुरग्यांनी कितेंय सांगलें आवयक, आमकां मतीक विरार जाता. कितें करचें कळना, कोणा कडेन सांगचें आमचें कश्ट, कितें करचें. आनी ह्या घडये वेळार एक घडीभर आमी भायर वचून प्रकृती सांगता थोडो वेळ करशिल्ल्यार आमचें तें दूख इल्लें पयस वता. थोड्यांनी येदोळसो बोगलां जावंक पुरो. मतींत समाधान ना, शांती ना, बरेंपण ना. आनी त्या घडये वेळार भायर बसून पाचवे जें कितें दिसता तीं रूख झाडां आमी पळयल्यार आमकां बरेंपण भोगता. कित्याक त्या प्रकृतीक आमकां गूण करची सकत आसा हें सत आमी भोगलां जावंक पुरो. म्हाका उडासाक आसा, हांव धाकटुलो भुरगो जावन आसतना आमी मस्त पोखरी भुरगे आनी आमी इस्कालाक वताले. हांव आनी आमचें इस्काल इल्लेशें पयस आनी बस स्टँड इल्लेशें पयस आसल्या वरवीं आमी साबार वाट चलोवंक आसली. आनी आमी धाकटुले भुरगे सांगाता मेळोन इस्कालाक वेतले. हांव आनी खंडीत जावन तुमी व्हडा हांगासर आसात, खंडीत जावन तुमी चलोवन वेतल्यात म्हणून म्हाका कळीत आसा. तशेंच हांव धाकटुलो आसतना चलोवन आमी वेताले हांव त्या इस्कॉलाक. आनी वाटेर वता आसतना दुसऱ्यांच्या जाग्यार थोड्या बोटी आंब्याचे रूख आमकां पळोवंक मेळटले. आनी आमी पोखरी भुरगे कितें करतले, हांव फातर आसले त्या आंब्याच्या रुखाक मारून आंबे पडटा आसतना ते विंचून आमी खातले. हांव आनी थोडे पोखरी भुरगे आमचे कडेन आसलें व्हड काण्णी ते खातले, अशें झगडें जातालें. आनी थोडे भुरगे थंयसर आसले काजूच्या रुखाक फातर मारून काजू आसले ते विंचून खावन ताजे बियो मेळटाले ते पोथ्यांत घालून वेताले. अशें पोखरीपणां आमी करतले. हांव पूण एक दीस पुणी हांवें पळोवंक ना, त्या आंब्याच्या रुखान म्हाका कितेंच सांगूंक ना. तूं म्हाका फातर मारताय, तुका हांव आंबे दिना. त्या काजवाच्या रुखांत कितेंच म्हाका सांगूंक ना. तूं म्हाका फातर मारताय, म्हाका दुखयताय, हांव तुका काजू दिना, तुका काजूचे बियो दिना म्हणून सांगूंक ना. ह्या कितेंच त्या आंब्याच्या रुखान आपणाचे आंबे लिपोवन दवरूंक नात. वय प्रकृती आमकां बरेंपण करता. तूं कितलेंच फातर मार, कितलेंच तूं दुखय, कितलेंच फांटे तूं कातोर घाल, पूण कितेंच तुका तें वायट करिना. ती प्रकृती बरेंपण करता. आनी हेंच लिसांव आयची सुवार्ता, आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. तुज्या जिवितांत तूं सर्वांक बरेंपण करूंक मुखार सर. तुजें जिवीत देवान दिल्लें, तुका तालेंत दिल्यांत, बरेंपण केलां, बरें कुटुंब दिलां, भुरगीं बाळां दिल्यांत. तूं आतां कितें कर, बरेंपण कर. हर एकल्यांक तूं बरेंपण कर. तुका दुखयतल्यांक की तूं बरेंपण कर. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आदर्श पत्नी विशयांत. कोण जावन आसा एक आदर्श पत्नीन,
आनी हाचे पयलें वाचप आमकां कळीत करता. पयलें वाचप आमकां म्हणटा ती मतयां प्रास मोलादीक कोण, एक आदर्शवंत पतीन ती मतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचेर विश्वास दवरतली व्यक्ती. ती दुबळ्यांक आपले हात उगडता, गरजेवंतांक ती पावता, सरेस्पुराक भियोवची तसली. म्हणजे जर तर हांव देवाक भियेता, दुसऱ्यांक बरेपण करता, दुर्बळ्यांक हात उगडता, एकामेकाक मान गौरव दिता, तवळ हांव बरो व्यक्ती जाता. आनी आमकां सर्वांक हिंसापणी लाभला, दुसऱ्यांक बरेपण करूंक, दुसऱ्या विशयांत वायट उलोवंक न्ही, बगार दुर्बळ्यांक आधार जावंक, तांच्या कश्टांत आधार जावंक, बरेपण करूंक. आमकां मैसूरांत थंयसर फिलॉसॉफी शिकोवंक अवकाश आसा. आनी आमी शिकता आसतना आमकां आयतारा दिसा दुसऱ्या फ्रिगजेक वचोन थंय दोतोर शिकोवंक, कंतारा शिकोवंक अवकाश आसलो. आनी आमी तरणाटे सायकलार वचोन फ्रिगजेक वचोन भुरग्यांक दोतोर तशेंच उपरांत कंतारा शिकयताले. आनी उपरांत मीस जाल्या उपरांत घरा वयच्या बदलाक, सेमिनारीक वयच्या बदलाक घर भेटे खातीर दुसऱ्यांच्या घरा आमी वताले हांव. आनी हें करूंक अवकाश आसलो. आनी एक दीस हांव आनी एकलो ब्रदर पयशिल्ल्या एका घरा गेल्ले. हांव घरा वता आसतना घरा थंय आसली एक आवय, एक धाकटुलो पूत आनी एक दादलो मनीस थंयसर आसलो, आनी थोडीं घरचीं थंयसर आसलीं. आनी आमी आंगणांत उबे रावल्या आनी घरच्यांनी आमकां एक बांक दिलो आनी भायर बसल्या. दगीचे दीस त्या देखून आमी भितर वचनासतना भायर बसल्या. आनी त्या घडी ती आवय म्हणाली, म्हाका इल्ली वस्तू रांदूंक आसात, त्या देखून हांव वस्तू रांदूंक वता. आनी अशें ती पयस आसल्या त्या फातरा लागीं वस्तू रांदूंक गेली. आनी तिचो पूत थंयसर आसल्या त्या माड्याच्या पोंदा खेळोवंक गेलो. आनी थंयसर आसली थोडीं जाणां म्हजे लागीं तशेंच ब्रदरा सांगाता उलोवंक तांणी आरंभ केलें. आनी थोडो वेळ 20 मिनटां आमी करशिल्लो थंयसर उलोवन कश्ट दूख, एकामेकाचे कश्ट, तांच्या कुटुंबाचे कश्ट तीं सांगतलीं. आनी आमच्या सेमिनरी जिनिवेशन आमी तांचे कडेन सांगतले. हांव तितल्यार एक अचानक आवाज जालो, किंतांचो आवाज. आमी वयर सकयल पळयलें, किंतांचो आवाज आयिल्लो त्या थंयसर आसल्या त्या माडा धांवन एक नाल्ल सकला येते आसलो. आमी सर भियोन गेल्या. माडातान पडलो तो नाल्ल आमच्या मांड्यार पडटा म्हणून भियान आमी हेणे तेणे पळोवन घरा भितर धांवल्या. थंयसर आसली सर जावना ते धांवले. पूण ती आवय मात्र आपणा विशयान चिंतिनासतना आपणाचो पूत खंय आसा म्हणून पळयोवन त्या पुताक आपणाच्या हातांत धरून ती घरा भितर धांवली. वय ती सॅक्रिफीस त्या आवय धांवन आमकां पळोवंक मेळटा. आपणाच्या जिवा विशयान चिंतिनासतना दुसऱ्या विशयान चिंतून ती सॅक्रिफीस करूंक मुखार सरली. हेंच जावन आसा क्रिस्तांवांचें जिवीत, सॅक्रिफिसाचें जिवीत, जें कितें आमचें तें आसा दुसऱ्यांक दिवचें. तालेंत आसा, बरेपण आसा, ग्रेस्तकाय आसा, बुदवंतकाय आसा, सर्व हेरांक वांटून दिवचें. हें जावन आसा नीज क्रिस्तांवांचें जिवीत. जेजून हेंच आमकां शिकयलां. तो पिडेस्तांक बरेपण करूंक मुखार सरलो. बरेपण केल्ल्याक ताकाच कुर्सायलें. आमकां कळीत आसा सांता भक्ताचें जिवीत. तांणी तांच्या जिवितांत कितें केलें? बरेपण केलें. हर एकल्यांक बरेपण केलें. पिडेस्तांक बरेपण करूंक ते मुखार सरले. आनी बरेपणा मुखांतर जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा, देव कोण जावन आसा, देवाचो मोग कितें जावन आसा म्हणून तांणी आमकां शिकोवन दिलां. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें एका धनिया आनी 3 नौकरा विशयांत. धनी आपणाच्या कामाक वता आसतना नौकराक ताणें आपयलें आनी थालेंतां दिवन तो गेलो आनी म्हणलो, तुमी बरें करूंक जाय. 2 नौकर ताणें आपणाचे थालेंतां मुखांतर बरेपण केलें, प्रतिफळ ताणें जोडलें. पूण अखेरेचो तो नौकर एक आळशी. काम करिनासतना आपणाक मेळिल्लें तें थालेंत तो पुरता आनी धनी पाटी येता आसतना परत तो ताका पाटी दिता.
आनी अखेरेक तो धनी रागार जाता आनी म्हणटा तुवें केल्लें सारकें न्ही, तुका शिक्षा लाभोवंक जाय. वय आमचें जिवीत ह्या संवसारांत थोड्याच दिसांचें जावंक पुरो. थोडीं जाणां 80 वर्सां जी येतात, थोडीं जाणां बेगीनच मरण पावतात, या थोडीं जाणां थोड्यांक आवक चड. पूण हर एकल्यांक आमकां मरोंक आसा आनी मरता आसतना देव आमच्या लागीं विचारता आमचें लेखपाक, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुवें कितें केलां? तुका हांवें भुरगीं दिल्लीं, तुका हांवें तालेंतां दिल्लीं, तुका बरें काम हांवें दिल्लें, तुका पळोवची सकत दिल्ली, धाकटेर जावंक शिकाप जोडोवंक तुका अवकाश करून दिल्लें, इंजिनियर जावंक अवकाश करून दिल्लें, सर्व बरेपणां करूंक तुका अवकाश लाभल्लो. पूण तुवें दुसऱ्यांक कितें केलां? कितेंपण बरेंपण केलां गी. अशें आमी त्या दिसा आमी लेखपाक त्या देवाक दिवंक आसा. तर तें लेखपाक दिवंक आमी हर एक दीस तयार करना सांगी म्हणलें एक सवाल आज आमी विचारूंक जाय. हांव चिंता तुमी हांगासर आयल्यात कस्तांत दुखांत आपणाचें दूख त्या देवाक समर्पण दिवंक. एक सवाल तुमकां विचारूंक हांव आशेतां. कस नातले व्यक्ती ह्या संवसारांत आसात की? कस नातले व्यक्ती ह्या संवसारांत आसात की? कोणूच नात. कस्त आसात, दूख आसात. हांगासर कोणी इज्रायल गेल्ले व्यक्ती आसात की? हात वयर गेला. कोणी पण इज्रायलाक तुमी गेल्यात की? भोव बरें. आनी सबार जण इज्रायलाक वचोनात. त्या देखून आतां हांव एक विलावरी करतां. तुमकां सर्वांक इज्रायलाक वचोंक एक अवकाश. भियेनाकात, कोरोनाचो वेळ, तुमी फ्लायटार वयची गरज ना. हांगा आसल्या कडेन तावन तुमकां इज्रायलाक वचोंक एक अवकाश. तुमी तयार आसात की? पयशे दिवची गरज ना. अशेंत पयशे दिनासतना हांव तुमकां इज्रायलाक आपोवन व्हरतां. तयार आसात की तुमी? तयार आसात. भोव बरें. तर कितें करूंक जाय? तुमी चिंता तुमी आतां इज्रायलांत आसात. चिंता पाटयल्या पुरो. इज्रायलांत एक संगत आसा. तें कितें गी म्हळ्यार थंय एक मेल्लो दर्यो या डेड सी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हाचे विशयांत कितें सांगचें म्हळ्यार ह्या डेड सींत 34% मीठ आसा. ह्या डेड सी ह्या मेल्लो दर्यांत जिवी नात. सर्व कितेंच जिवंक शकनात. कित्याक मिठाची सकत चड आसा. ह्या मिठाचे अंश चड आसा. दुसऱ्या दर्याच्या की 10% चड मीठ त्या दर्यांत आसा. त्या देखून खंयचीच जिवी त्या दर्यांत आमकां पळोवंक मेळनात. कोण गेल्लीं आनी पळयलां जावंक पुरो. जर तर कोण त्या उदकांत उडटात तीं बुडनात. भोव बरें. आमकां बुडनासतना आमकां त्या उदकांत उपयोंक जाता. कित्याक मिठाचें अंश थंयसर चड आसा. आनी ह्या दर्याक उदक येवचें जॉर्दान न्हंयतावन. ह्या दर्याक उदक येवचें जॉर्दान न्हंयतावन. आनी अनेक कुशीक आमी गेल्यार थंयसर आसा गलिले सरोवर. आनी ह्या उदकांत आमकां गोडाचें उदक पळोवंक मेळटा. आमी साकल्यार गोड उदक आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या उदकांत साबार जिवी आमकां पळोवंक मेळटात. जिवी थंयसर आमकां मेळटात. सोबीत मसल्यो आमकां मेळटात. आनी ह्या उदकाक जॉर्दान न्हंयतान उदक येता. एका कुशीन मेल्लो तो दर्यो डेड सी. आनी एका कुशीन गलिलियो सरोवर. एका कुशींत कितेंच ना. आनी एका कुशींत साबार जिवी आमकां पळोवंक मेळटात. पळया देवाचें तें एक रचन भोव सोबीत. तर आमी कितें करूंक जाय? त्या डेड सी बरी आमचें जिवीत जिवंक जाय गी. मिठाचे अंश आसून कोणाकच जीव दिनासतना ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय गी. ह्या त्या गलिलिया सरोवरा बरी दुसऱ्यांक बरेंपण करन जिवी त्या जिवींक आदार दिवन जिवंक जाय गी. ह्या गलिलिया सरोवराच्या तडीर जेजून आजापां केलीं. सबारांक बरेंपण केलें. पिडेस्तांक गूण केलें. कित्याक तो सरोवर बरो सरोवर जावन आसलो. आनी साबार जण थंयसर येताले. मसली आगोवंक या मसली धरूंक थंयसर येताले. आनी अशें त्या लोकांक जेजू बरेंपण करता. अशें म्हणटा आसतना खंयसर बरेंपण आसा थंयसर लोक येता. जर तर हांव बरो जाल्यार देवाचें बेसांवय म्हाका लाभता.
ह्या देखून आज एक सवाल आमी विचारूंक जाय. म्हज्या जिवितांत हांव बरेंपण करता गे. हेच्या इंट्रोडक्शना वेळार हांवें तुमकां सांगलें आमी मिसाक वेता, आराधनाक येता, या जावंक पुरो नोवेनाक आमी वेता, या पयशिल्ल्या गांवाक आमी पुण्यक्षेत्राक आमी वेता, पूण परत घरा फाटीं आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत कशें आसा. आमच्या बायले सांगाता, आमच्या भुरग्यां सांगाता, आमच्या वडिलां सांगाता, आमच्या शेजाऱ्यां सांगाता कशें आमचें एक जिवन आसा. आमी झगडें करता गे, तांच्या विशयांत वायट उलयता गे, समाधान ना गे. हें जर आसतना आमी पयशिल्ल्या गांवाक वचून कितें फायदो. हें दुखून आज आमी देवा लागीं मागया. सर्वेस्पर देव आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करूंक आमकां उर्बा आनी बरेंपण आशिर्वाद तो आमकां लाभाशें करून दी. आमचें जिवीत तो बरें करून दी आनी अशें आमचें संवसारी पैन बऱ्या तरेन मुंदरूंक आमकां बेसावांनी तो बरोवन दी म्हणून आज प्रत्येक तरान मागया. आमी सर उबे रावन बाबार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सर्वपिता बापा सगळ्यांनी तुमच्या रसनारात आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गपसवलो आमकां मरितान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो सर परेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जेवणपण ससनाची जिवीत आमीन. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमचो देव मोगाळ देव जावन आसा. खंडीत जावन आमची मागणी तो आयकता. त्याच भावार्थान सर आमची मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. बापा पवित्र सभेंत वावुरच्या पापसय बीस याजक धार्मिकां आनी सर लायक मुखेल्यांनी भावार्थ देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हूण वळखून घेवन तें सगळ्या संवसारार विस्तारूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या हर एका नागरिकान देशा खातीर आपली जबाबदारी समजून खरो नागरीक जावन जियोंक तुज्या देण्यांनी भर. जगत्या मुखेल्यांक विंचून हो राष्ट्र अभिवृद्धीचे वाटेन चलाशें बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. पिडेन कश्टोवच्या भावा भयणींक तुज्या बेसावांनी भर. तांकां तुजे कृपेन पिडेतावन मुक्त जावंक जगती चिकित्सा तांची पिडा सोसून व्हरूंक सवकासाय आनी कुटुंबादारांतावन धैर्य आनी संगातपण दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर संध्यांनी हाताक हात दिवन सांगाता वावरून भाव बांदतपणान भरलेली फिरगस जावन बांदून हाडूंक आमच्या हर एकल्यांतय सेवेचो आनी उदारपणाचो मनोभाव रस म्हूण मागता. आमचें मागणें आयक. सर आमच्या युवजनांनी तांच्या जिविताचें मोल समजून भवर्तेच्या उजवाड्या खाल चलोवन बऱ्या मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमच्या बेसांत तिरासान सांबाळ आमकां दिल्लीं देणी येतार्थपणी वापरून आमच्या उतरां आनी करण्या मुखांत आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमी देवा मुखार आसा. आमचो देव सर्व शक्तिवंत खंडीत जावन ताचे विणें आमी कितेंच करूंक शकना. आमी उगडा आसा घडया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर्व सांदे कश्टांत आसले तांचे पासत आमी मागया. जावंक पुरो आमची वडिलां आमची माय बाप कश्टांत आसात पिडेस्त आसात तांचे पासत आमी मागया. जावंक पुरो हांगासर आसलीं साबार जाण पिडेस्त आसात कश्टांत आसात मतीची समाधान ना बरेंपण ना पयशांचे कश्ट आसात काम ना बियान कश्टांत जिवीत जिवन आसात. तुमी तुमचे पासत मागया. सर्वेस्पर देव बरेंपण तुमकां आसा करतलो. तुमचें जिवीत बरेंपण जिवितांत बरेंपण तुमकां दितलो.
तशेंच आज प्रत्येक तरेन मागया सर युवा जाणां पासत सबार जण आजकाल इगेर्जे घेनासतना मागणें करिनासतना आपणाचें जिवीत विबाड करनासात तांचे पासत आमी मागया सर्वेस्पर देव तांच्या जिवितांत बरेपण लाभाचें तांकां करूं दी तांचें मत उजवाडावन तांकां परत देवा सरशी येवंक अवकाश करून दिवं दी म्हणून आज प्रत्येक त्यान मागया. सर्वेस्परा देवा घाल तुजें निराळ आशिर्वाद हांगासर जमलेल्या सर्वांचेर आमी तुजीं भुरगीं तुजे विणे आमी जियोंक शकना. तूं जावन आसाय सर्व शक्तिवंत आमकां सर्वांक आमच्या कुटुंबा जिवितांत बरेपण आमकां लाभाचें तूं कर शांती समाधान आनी अशें आमचें जिवीत बऱ्या तरान जिणी जियोंक करपा तूं आमकां दी. घरा सबार जण पिडेस्त आसात तांकां तूं आपोण गूण कर. तूं वैज जावन आसाय खंडीत जावन आमचें तावन बरें पडतूं आशेताय तर ह्या कश्टांच्या काळार आमकां सर्वांक बरेपण तूं लाभाचें तूं कर. हांगासर सबार जण आसात काम नासतना कश्टार आसात तांकांय बरें काम मेळ्ळें अशें तूं कर. हांगासर आसा सबार जण भुरगीं जावंक पुरो तांच्या जिवितांत कश्ट आसात शिकोवंक तांकां जायना मुखार कितें करूंक म्हूण तांकां कळीत ना तांकां मत उजवाडावन बऱ्या वाटेन चलोवंक तांकां कृपा तूं दी. आमकां हर एकल्यांक बऱ्या वाटेन चलोवंक उरपा मतीची समाधान शांती आनी अशें बरेंपण तूं आमकां लाभाचें तूं कर. संता भक्तांक आमच्या सांगाता आमकां धाडन तांकां सर्वांक बऱ्या वाटेन चलोवंक उरपा लाभाचें तूं कर. आमचें पयन भोव शाबीत तूं कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. येसुम्या तुका किते हा सावकानीक मोची आता मोठा सर तुका हाडून येता ओडोदाका सोरो तुझ्या मोखाची हाता बौरा फूल तर तू तो सुफूल दैविक दयाळ हातान तुझ्या हाता वावरा फळ कर तू तो सुफळ दैविक दयाळ हातान तुझ्या म्हाका साव ओपून दिता जीवन तुजे सेवेन भेटोंक हांव आशेता. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा अपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाबान सर्वेस्पोर्त मानून घेवन. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वांताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजें तर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती आतां गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार पडला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवळता सगू परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत दिल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्यान समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्त जी दाय कर म्हण आमी मागता सर पिडेस्तांक सर गरजेवंता सर कश्ट दिल्यांक तुज्या आधीन दिता हांव सुम्या ह्या वेळार तांच्या गरजांक तूं पाव सदांच तांचे सांगात तूं राव तांकां जाय जाल्यार बरेंपण तूं कर आमकां मरे देवाची मागीर सांगती बगेम देवन तूं ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीच्या संप्रांसीचो बरोबर संपाद बेण समांतोनी बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचे कश्ट दूख त्या देवाक समर्पून सुम्यांशी केलें तें प्रार्थन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें म्हणून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उतार काकुळतेन सर पातकांतल्यान सुदय आनी सर आकांतांतली वाटय कितें सुरती पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो माया मेका सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिया
देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद कर देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद कर देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमका शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शिळीच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्याक ते म्हजे भितर येवची ते म्हाका फवना पूण चौधरीन म्हाका बलायची मेळटली. केलनो येया तानेलनो येया पवी जेवणाक सोम्याच्या भक्तीन मुखार सरया मस्ताचे काव्य रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या मस्ताचे काव्य रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या मुंड सोम्यातून नैगी सर्गीसो सस्तीची बी आमकां सोडून दिवचो तुका सेवता तो जियेतलो तुझे लगी एक सातलो केल्या नोया तानेल्या नोया बोवी जेवणाक सोम्याच्या भक्तीन मोकार सरया काव्य रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या मस्ताचे काव्य रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या देवा सरशी रावप म्हजें सूख सर्वेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ह्या संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो.
तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. होसनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उंड्याचेर आशीर्वाद. सर्वेस्परा देवा तुका अर्घ आनी हगलाप ह्या सोबी दिसा पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागता ह्या उंड्याचेर आशीर्वाद. हो उंडो आमी संवत आसतना ह्या उंड्या मुखांतर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां बरेपण लाभाचें तूं कर. आमची पिडा शिडा जें कितें आसा तें पयस तूं कर. आमच्या जिवितांत शांती समाधान तूं आमकां लाभाचें कर. आमचें पैन भोव शाबेत तूं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. उसवाडतो संसारासो सदा सांबाळतो सरतो. कळशे पोंदा तरली पयशितो चिनेन तर कितें फायदो. सोम्या उसवाड तूं आमचो प्रकाश महान व्हड तुजो. उसवाड फांकलो अंकर लिपलो तुजो सूर्य उदेलो. सोम्या उसवाड तूं आमचो प्रकाश महान व्हड तुजो. उसवाड फांकलो अंकर लिपलो तुजो सूर्य उदेलो. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन देवारांक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.